पहिले आमचे प्रेस भावांक वेलकम करता. गुड इवनिंग. आयज आमच्या बरोबर आसा आमची महिला अध्यक्ष मॅडम लीना नाईक, तशेंच आमचे युथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष बाब भरत माटोलकर, आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी बाब जनार्दन भंडारी, तशेंच आमचे नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष NSUचे बाब आमचो नौशाद. आयज आख्खे गोंयभर लोक खुबशे एक्सायटमेंटान रावलेले आसा. सगळ्यांक एक एक्सायटमेंट जाल्लो कित्याक आमचो पार्टी अध्यक्षान तेणें अनावन्स केलें की बाबा हांगा एक सेक्स स्कॅन्डल आसा म्हणून, आनी जेन्ना तेणें 15 दिसाचो टायम दिल्लो गव्हर्मेंटाक. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स जी मुद्दाम आफयलेली आसा, आयज पर्यंत कितलेशेच दीस जाले हांवें खंयसरूच म्हाजो इनवॉल्वमेंट नासलो या खंयसरूच ह्या विशयाचेर हांवें उलयलेलें नासलें. बट आयज सत्य जेन्ना फुडें येवंक जाय आनी सत्य जेन्ना लोकांच्या समोर हाडूंक जाय जाल्यार आयज टायम येयलेलो आसा की म्हाका फुडें येवचो पडलो, कितें सत्य म्हणटा हें त्या लोकां कडेन पावूंक जाय. आयज पर्यंत जे राजकारण आमी केल्लेलें आसा, हांव जावं म्हाजो वडील जावं डॅडी जावं, हें आमी सत्याचें राजकारण केल्लेलें आसा. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हांवें 2दा इलेक्शन लडिल्लें, तरी पासून डिफीट जाले उपरांत सुद्दां थोड्या वोटांनी जावं बट डिफीट जाले उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत कॉन्स्टिट्युन्सीन तशें गोंयभर लोकांक सदांच हेल्प करपाक, मदत करपाक, जो मनीस आमच्या दारार येता ताका सदांच हेल्प करपाक सदांच आमी फुडें रावलेले आसा आनी सदांच हेल्प करीत रावलेले आसा. आयज हो जो विशय आसा सेक्स स्कॅन्डलाचो, हो विशय आमी बरे डिसेंट वेन हँडल करपाक सोदताले. आयज ज्या परिस्थितीन हो इशू आयज हो पब्लिकली जावपाक वयपाक लागलेलो आसा, आमचो हेतू आसलेलो की हो विशय आसा तो रिसेंटली सॉल्व जावन हे विक्टीम जी आसा तेजी खंयसरूच आयडेंटिटी भायर सरनासतना जो हेच्या भितर गुन्हेगार आसा आनी जे कांड कोणें केला, खंयच्या मंत्र्यान केला, आयज आमच्या पार्टी अध्यक्षान तुमकां तेजें नांव सांगिल्लें आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा मिलिंद नाईक. हेजे कांड भायर सरपाक लागून आयज आमी हो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी फुडें सरलेले आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 30 नोव्हेंबराक गिरीशान फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमचो पार्टी अध्यक्षान, आनी तेन्ना तेणें सांगलें की बाबा असो एक मंत्री हे कॅबिनेटानसून सेक्स स्कॅन्डलान आसा आनी आमी गोव्हर्मेंटाक 15 दिसाचो टायम दिता. डिटेल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट हो बेजबाबदार जो गोव्हर्मेंट आसा ताणें कसलीच एक्शन घेतलेली ना. त्या प्रमाणे आयज पार्टी प्रेसिडेंटान तेजें नांव डिस्क्लोज केल्लें आसा. आमी जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटान गिरीशान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणें खंयच्याच मंत्र्याचें नांव मेन्शन केल्लें नासलें. त्या विक्टिमाचें सुद्दां खंयसरूच नांव हाडूंक ना, कोणाचेंच नांव इनवॉल्व करूं ना. बट तरी पासून जो उजो लागलो, खंयच्या मंत्र्याक उजो लागलो आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हो उजो लागलो तें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें. आमी नांवां घेयनासतना तरी पासून हो उजो मुर्मुगांवान लागलो. मुर्मुगांवाचो जो मंत्री आसलो तो बेचैन जालो, तो गडबडलो, ताका कितें करूं कितें नाका कळना जालें. सो नांव घेयनासतना तुमी विचार करा, जो आमच्या समोर तेंच्यांनी आमकां नोटिसी धाडली, तेंच्यांनी आमचेर FIR लॉन्च केली, ती बीन बिहाराक. सो हे सगळी गोश्ट कोण मनीस करूंक शकता जेका भंय आसता, जेका भंय आसा बाबा हे आपल्याचेर येतले. सो ह्या भंयान तेणें ही सगळी स्टेप्स घेतलेली. हांव आतां पॉयंटाचेर येता, चड टायमूय घेयना, कित्याक उलोवपाक गेल्यार खूब डिटेलान आसा. तरी पासून म्हाका मातसो टायम लागतलो कित्याक म्हाका हांगा आयज आसा तें सत्य उलोवंक जाय आनी सत्य आसा तें लोकांच्या समोर वचोंक जाय. आयज
जी गजाल ही सगळी सेक्स स्कॅन्डलाची म्हणटा ती फर्स्ट टाइम 2019 इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारीच्या महिन्यात 2019 आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे एक दोग जाण जे माझे वांगडी आसा आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सी ते दोग जाण भुरगे येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले की बाबा अशी बायलेचेर एक अत्याचार जाल्लो आसा आनी तेच्या भितर खंय तरी आमदार इनवॉल्ड आसा अशी ती सांगता म्हाका. सो हांवें म्हटलें तसो विशय आसा जाल्यार जरूर म्हटलें तुमी त्या बायलेक घे आनी यो म्हटलें म्हाजे कडेन हांव उलयतां म्हटलें. सो ती भुरग्यांनी म्हाका परत सांगलें येवन कित्याक ती म्हणटा खंय तरी हॉटेलान मेळोया नाल्यार खंय तरी सिक्रेट प्लेसीचेर मेळोया. हांवें तांकां सांगलें खंयसरूच मेळप ना, म्हाजें घर ओपन आसा, सगळ्या लोकांक ओपन आसता, सगळेच लोक येता म्हाज्या घरा कडेन, तशी तिका म्हाज्या घरा कडेन येवनी भितर बसून उलोवया म्हटलें म्हणजे फॅमिलीच्या फुडें, तशें कांय हे जावं दिवपाची गरज ना म्हणून. सो ताका सांगल्या उपरांत ती एक दीस म्हाज्या घरा कडेन येयली. तेजो धाकटोसो भुरगो आसलेलो एक 4 वर्साचो, ते 4 वर्साच्या भुरग्याक घेवन ती म्हाज्या घरा कडेन येयली. दिस इज इन मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2019. 2019 जेन्ना ती म्हाज्या घरा कडेन येयली आनी तिणें जेन्ना हांव ती बसली, म्हाजे फ्रेंड्स ते कोण घेवन येयले तांकां सगळ्यांक भायर दवरलें. हांव ती विक्टीम तेजो चेडो धाकटोसो आसलो 4 वर्साचो आनी म्हाजी मिसेस आमी बसले आनी तिणें एक बायल मनीस जेन्ना म्हाजे कडेन दादल्या मनशा कडेन उलोवपाक अनकम्फर्टेबल जातली म्हणून म्हाज्या बायलेक दवरलें वांगडा आनी तिणें आपली सगळी स्टोरी आसा ती आमकां सांगली की अशें ही घटना घडली आपल्या कडेन आनी हे सगळें आपल्या कडेन जालां. म्हणजे म्हाका सगळें डिटेलान सांगतात तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की असो हो मिनिस्टर आसा नवीन नायक, तेणेन आपल्या वांगडा खूब गैरफायदो घेतलो, आपल्याक यूज केलो, आपल्याक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केलो आनी आपल्याक जॉब दिता म्हणून सांगलें, ब्युटिशियनाचो पार्लर घालून दिता म्हणून सांगलें, आपल्याक घर घेवन दिता म्हणून सांगलें, भुरग्याचें फूल एड्युकेशन आपूण केअर घेतलो म्हणून सांगलें. अशें तेणें म्हाका सगळी स्टोरी सांगली आनी तेवूय सांगलें म्हाका तेन्ना की डिसेंबरान बाबा आपलें एबॉर्शन जालें, आपूण प्रेग्नंट आसली तेन्ना आपल्याक तेन्ना जबरदस्ती आपल्याक एबॉर्ट करपाक लायलें हेंवूय तिणें सांगलें. हांवें तिका विचारलें की बाबा हें जेन्ना इतलें तुजे कडेन घडलां आनी तो एक आमदार आसा, एक मिनिस्टर आसा, दिसलें आमी एलिगेशन करूंक शकना, सो तेज्या बाबतींत तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसा काय म्हणून विचारलें. सो तिणें म्हाका सांगलें की आपल्या कडेन सगळे हेजे प्रूफ आसा, आपल्या मोबायला भितर आसा, आपणें तेजो वॉयस रिकॉर्डिंग केला उलयतना, आपणें तेजे व्हिडियो काडला, आपणें तेजे फोटो काडला, आपले कडेन सगळे वॉट्सॅप चॅट आसा, अरावंड 8000 वॉट्सॅप चॅट मेसेजीस आसा म्हणपाक लागली. आनी बरें आसा, तशें आसा जाल्यार तुमी म्हाका दाखोवंक शकता काय विचारलें. तुमी बरें आपूण दाखोवंक शकता. सो ती गेली, गेल्या उपरांत एक 4-5 दिसांनी परत आयली चेड्याक घेवन भुरग्याक, तेन्ना एकटी येयली. तेन्ना म्हाजे फ्रेंड नासले तेन्ना ती एकटी येयली. एकटी येयल्या उपरांत म्हाका तिणें सगळे मोबायलाचेर हे जे हांवें तुमकां सांगलां ते म्हाका तिणें सगळे दाखयले, फोटोग्राफ्साचो पोर्टार, वॉट्सॅप चॅट्स, विडियोज, मागीर तेजे ऑडियो कॉल्स आनी सगळे दाखयले. हांवूय पळोवन खूब रागार जालो. अशें एक मंत्री, एक आमदार अशें कशें करूंक शकता काय म्हणून, अशें एक बायलेची सेक्शुअली कसो एक्सप्लॉयट करूंक शकता काय म्हणून. सो भितरल्यान एक मनानसून राग येयलो. सो हांवें तिका विचारलें हे तूं पब्लिकली ओपनली येवंक शकता काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली, हालींच म्हणपाक लागली आपल्या घोवाचो एक्सिडंट जाला आनी ती बीन तो मोटरसायकलीन वयताना फुडसून म्युनिसिपालिटीची गाडी येवन ताका मारून तो जीएमसीन असलो 2 दिसांनी तो एक्सपायर जालो. तो आपल्याक भंय दिसता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणल्यार तुका ज्या प्रमाणे म्हाजे वरसून मदत जाय, लिगली कशें कितें लागता तें सगळें केअर हांव घेता म्हणलें. कित्याक तुका कसो कित्याक बट ताका एक्सपोज करूंक जाय म्हटलें. आनी त्या प्रमाणे हांवें तिका सांगलें तूं आतां चल, हांव तुका मागीर थोड्या दिसांनी आपयता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ती गेली. ते हांवें वचून सगळी ही जेन्ना म्हाका सांगलें तें वचून सगळें हांवें म्हाज्या एडवोकेटाक मेळ्ळो आनी ताका सगळें एक्सप्लेन केलें. एडवोकेटान सगळें आयकून घेतलें म्हाजे कडसून आनी एडवोकेटान एकूच सांगलें की आपूण तुका फूल हेल्प करता, फूल ड्राफ्टींग दिता, सगळें करता, बट जेन्ना कंप्लेन करतले तेन्ना ती विक्टीम जाय पडटली. विक्टिमा शिवाय तूं कंप्लेन करूंक शकना. मागीर हांव ह्युमन ऑर्गनायझेशना कडेन गेलो, तेंचे कडेन एडवायस घेतलो. तेंच्यांनी म्हाका सेम सांगलें की जे पर्यंत विक्टीम येवन कंप्लेन करना ते पर्यंत ही कंप्लेन जावंक शकना म्हणून. सो त्या प्रमाणे हांव परत ते विक्टिमा कडेन गेलो, परत ती घरा कडेन येयली म्हाज्या, परत चेड्याक गेलो. एवरी टायम ती घरा कडेन येयल्या तेन्ना ती धाकटे भुरग्याक घेवन येयले. 2 जाण येतालीं
आनी हांव आनी म्हजी मिसेस आसताली दोगूय जाण आमचे भितर उलोवप जातालें. सो ती परत येयली तेन्ना तिका हांवें सांगलें, एक्सप्लेन केलें कितें बाबा अशें अशें आसा म्हणून, कित्याक बाबा तुका फुड्यान येवन ती कंप्लेन फायल करची पडटली आनी तेच्या लागून हांव म्हणलें म्हाज्या सायडीच्यान म्हाज्या पार्टीच्या सायडीच्यान फूल तुका सपोर्ट करता, तेच्या लागून तुका खंयसरूच भिवपाची गरज ना. बट ती खंय तरी मातशी भिवपाक लागली, आपलो भुरगो आसा, आपल्याक फाल्यां कितें जायत हें जायत म्हणून सांगपाक लागलें. तशें ताका हांवें कॉन्फिडन्स दिलो, आमच्या फॅमिलीनूय ताका कॉन्फिडन्स दिलो, देवा आमी तुज्या वांगडा आसा, थांब तुज्या फाटल्यान, तूं सर फुडें म्हणून. सो तिणें म्हटलें कितें आपल्याक मातसो थोडो टायम दी, आपुणूय आपल्या नियर्स वन डियर वना कडेन कन्सर्न करता, आपल्या फॅमिली कडेन कन्सर्न करता आनी तुमकां सांगता म्हणपाक लागलो. सो त्या प्रमाणे ती गेली. ही आतां कंटिन्यूस जाता, फेब्रुवारी स्टार्ट जाला ते मार्च, एप्रील, मे, जून पर्यंत चलत, ऑगस्ट पर्यंत चलत आसा. सो ती परत येयली आनी म्हाका म्हणपाक लागली आपूण ओपनली येवन कंप्लेन फायल करूंक शकना आनी आपल्याक एडवायस केला कितें कंप्लेन तशी तुमी वचून करनाका. सो आपूण जाय जाल्यार ही सगळी स्टोरी आसा आपल्या कडेन कितें घडला तें आपूण आपल्या मोबायलाचेर शूट करता आनी तुका दाखय दिता. तूं त्या एडवोकेटाक दाखोवन तेजेर ते ऑन दॅट बेसीस ताका कोणें तरी एडवायस केलो, त्या बेसिसाचेर तूं वचून ती कंप्लेन घाल. त्या प्रमाणे तिणें स्वता तिच्या ओन मोबायलाचेर तिणें ऑडियो रिकॉर्डिंग केलें, व्हिडियो रिकॉर्डिंग केली आनी सगळो इन्सिडंट तिणें सांगलो. आपल्या कडेन कितें कितें जालें, कितले ताणें खंय केलें, कितें केलें तें सगळें सांगलें, कशें आपलें एबॉर्शन केलें सगळें तिणें ते व्हिडियोन सांगलें. आनी तो व्हिडियो घेवन हांव तेन्ना एडवोकेटा कडेन गेलो. एडवोकेटाक सांगलें बाबा ताणें स्टेटमेंट दिल्लो आसा, ऑन दीस बेसीस वेदर वी कॅन गो हेड. सो तेन्ना म्हाका एडवोकेटान आनी ह्युमन ऑर्गनायझेशन एकूच सांगलें की इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस द विक्टिम्स कम फॉरवर्ड कंप्लेन. एकदा तिणें कंप्लेन दिली काय मागीर तिचे कॅर घेवपाची सगळी जबाबदारी आमची, इवन ताका आमचे ह्युमन ऑर्गनायझेशनान म्हाका तेंच सांगलें. सो परत तिका आपयली, ती म्हणपाक लागली अशें अशें आसा, आपूण तें फायल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें, आपूण एक काम करता, आपल्याक थोडो टायम दी. आनी तिका सांगलें की बाबा हो मोबायलूय आमकां काडून एडवोकेटा कडेन दिवचो पडटलो, सगळें ताका भितर चॅक करचें पडटलें. सो तिणें तिजो तो ओरिजिनल मोबायल आसलेलो वचोन तिणें ती कॉपी केली, ओरिजिनल मोबायलाचेर दुसऱ्या मोबायलाचेर सगळी कॉपी केली आनी एक ओरिजिनल मोबायल आनी ती कॉपी केलेलो मोबायल हाडून 2-3 दिसां भितर हाडून म्हाजे कडेन दिलो. तेच्या उपरांत ती परत म्हाज्या घरा कडेन येयली आनी तिका हांवें रिक्वेस्ट केलो की बाबा आमकां वचोन आतां ही कंप्लेन फायल केली. कंप्लेनचो ड्राफ्ट रेडी आसलेलो, फक्त तिणें सायन केलो. म्हाजे कडेन ड्राफ्ट डेटेड सो तुमकां दाखयता केन्नाचो ड्राफ्ट रेडी आसलो कंप्लेन फायल करपाक. सो तेन्ना ती लास्ट मोमेंटाक ती म्हणपाक लागली आपल्याक भंय दिसता, आपल्याक तरी पासून मातसो टायम दी, आपूण तुका 1-2 दिसांनी मेळटा. तेच्या उपरांत ती जेन्ना गेली तेच्या उपरांत ती परत 15 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो ती येवना. हांवें खूब प्रयत्न केलो तिका कॉन्टॅक्ट करपाक, तिका सांगपाक यो म्हणून, हांव फूल तुका प्रोटेक्ट करता, तूं कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. सो तरी पासून ती कॉन्टॅक्ट जायना जाली आनी खूब प्रयत्नाच्या उपरांत कित्याक हे जे पर्यंत पब्लीक डॉमिनन हाडटलो, भायर हाडटलो, हे आमी एक्सपोज करतले जाल्यार खंय तरी कंप्लेनंट जाय. सो ते ती नासल्या कारणान हो विशय तसोच उरलो आनी सडनली आतां एक 5 म्हयने पयलीं ती बायल म्हाज्या घरा कडेन येयली. परत ती घरा कडेन म्हाज्या येयली 5 म्हयन्या पयलीं आनी तेन्ना ती जेन्ना येयली आनी म्हाका मेळ्ळी तेन्ना तिजो जो बिहेवियर आसलेलो ती इतल्या प्रेशराचेर आसलेली, तिची बॉडी लँग्वेजूच पळोवन म्हाका कळ्ळें की ती इतली टेन्शनान आसा म्हणून. ती सारकी भियालेली आसलेली आनी ती म्हणपाक लागली, सर म्हणपाक लागली मैंने जो आपको मोबाइल दिया था वो मेरा मोबाइल वापस दे दो, मेरे को ये सब झंझट में नहीं पड़ने का है, मेरे को प्लीज़ तुम मदद करो, मेरा मोबाइल दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ. हांवें तेका विचारलें क्या हुआ, कितें जालें, कित्याक लागून तूं भियेला, कोणें तुका प्रेशरायज केला, कोणाक लागून तूं भियाता. तर ती म्हणपाक लागली वो सब छोड़ दो, मेरे को सिर्फ मेरा पड़ा है और मेरा बेटे का पड़ा है म्हणून. एंड थोड़ा दिन रुको, मैं इसके ऊपर सोच के आपको बताता म्हणून. आनी ती थंयसून गेली. तेच्या उपरांत जो इन्सिडंट जालो तो हांवें तो मोबायल त्यान पयलीं हांवें तिजो मोबायल म्हणटा तो केन्नाच कोणा कडेन उलोवप वचोनासलो आनी केन्नाच कोणाक दाखोवपाकूय वचनासलो. तेच्या उपरांत जेन्ना म्हाज्या मनाक दिसलें कितें एक आमदाराच्या एक मंत्रीच्या दबावान येवन ती बायल प्रेशरायज जाल्लेली आसा तेन्ना म्हाका दुबाव येयलो. तेच्या लागून ती म्हाज्या घरा कडेन येवन ती आपलो मोबायल रिटर्न मागपाक लागली. तेन्ना म्हाका खंय तरी डावट येयलो की तेच्या फाटल्यान होच मिनिस्टर आसतलो म्हणून, जे तिका प्रेशरायज करता, तिका भिवून दवरला, ताका धमकी दिलेली दिला अशें दिसलें.
म्हणून हांव ते सगळे घेवन आमच्या लिडरशिपा कडेन येयलो. काँग्रेसीचे लिडर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांवें एक्सप्लेन केलो असो इन्सिडंट आसा. जेन्ना तेंच्यांनी ते सगळे पळयले जाल्यार ते म्हणपाक लागले ताका कसलोच अधिकार ना ह्या पोजिशनाचेर रावपाचो, ताका आमकां एक्सपोज करचोच पडटलो म्हणपाक लागले. सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो. तेज्या पयलीं सगळ्यांनी एडवायस केलो कित्याक आमी बऱ्या भाशेन जाता जाल्यार ते काबार करुया. तेज्या लागून म्हाका तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो हे जाता जाल्यार तूं सीएमा कडेन उलय आनी सीएमाक रिक्वेस्ट कर बाबा अशी अशी तेजी भानगडी आसा म्हणून. सो त्या प्रमाणे 9 नोव्हेंबराक हांव सीएमाक मेळ्ळो आनी सीएमाक हे सगळे दाखयले. सगळे ताका चॅट्स दाखयले, ऑडियो रिकॉर्डिंग दाखयले, व्हिडिओ दाखयले, सगळे दाखयले सीएमाक. सीएमान अक्षरशः कोण म्हणपाक लागलो हे कितें काय म्हणपाक लागलो, आपूण हेजेर एक्शन घेता म्हणपाक लागलो, आपल्याक 8 दिसाचो टायम दी म्हणपाक लागलो. तेच्या उपरांत 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, तेजो पत्तो ना जालो. हांवें काय कॉन्टेक्ट करूं ना सीएमाक तेंचे दुसरे एकटो मिडलमॅन आसलो तेणेन ते सीएमा कडेन म्हाका येयलेलो. सो जेन्ना एक्शन जायनासलें तेन्ना 17 नोव्हेंबराक हांव परत गव्हर्नराक मेळ्ळो. 17 नोव्हेंबराक वचून गव्हर्नराक मेळ्ळो. गव्हर्नराकूय सगळें हांवें एक्सप्लेन केलें आनी सगळें सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. गव्हर्नराक केलें, गव्हर्नरा कडेन काय हांव दाखोवंक शकना, ताका फक्त हांवें एक्सप्लेन केलें की अशी अशी घटना आसा. सो तेणें म्हाका सांगलें आय वील लूक इनटू द मॅटर. सो तेच्या उपरांत परत आमी रावले. 25 नोव्हेंबराचेर पावले. फुडें वचून कांयच जायनासलें आनी तेच्या उपरांत आमच्या पार्टीन डिसिजन घेतलें आनी 30 तारखेक आमच्या पार्टी अध्यक्षान ही फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती ताका आमी एक्सपोज केलो. आयज एक्सपोज केल्या उपरांत गव्हर्मेंटाक 15 दिसाचो टायम दिलेलो. तांकां सगळ्यांक खबर आसा सीएमाच्या पोतान तेंच्या अध्यक्षाच्या पोतान सगळ्यांक खबर आसा की अशी अशी ही घटना जाल्या. तरी पासून म्हाका खबर ना ते कित्याक अशें उलयता, कित्याक विक्टिमान कंप्लेन करची म्हणून. आयज विक्टीम कंप्लेन करूंक शकना म्हणून ते आमीय जाणा, तांकांय खबर आसा कित्याक ते विक्टीम तेजे अंडर आसा. आयज जेन्ना विक्टीम तेजे अंडर आसा तेन्ना तांकां खबर आसा की बाबा कंप्लेन जावपाना, आमी एक्सपोज जावपाना. बट आयज आमी ऑफिशियली हांवें कंप्लेन फायल केल्ली आसा वुमन सेलान ते मिनिस्टराच्या विरुद्ध, मिलिंद नायकाच्या विरुद्ध, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेज्या. आनी तेज्या भितर सगळे एपिसोड मेन्शन केलेले आसा कशें कशें कितें कितें जालें तें आनी तेजेर जालें. आनी तांकां जो तिजो ओरिजिनल मोबायल आसलेलो आनी जो कॉपी केलेलो मोबायल आसलेलो हो हांवें तेजे कडेन सरेंडर केलेलो आसा. हांवें तिजे कडेन सरेंडर करूं ना या आनी कोणा कडेन सरेंडर करूं, हांवें पुलिसां कडेन सरेंडर केलेलो आसा. कित्याक ते जे सत्य आसा ते भायर येवंक जाय आनी ते सत्य कितें आसा ते सगळें ते मोबायला भितर आसा. आयज जर सत्य भायर सरतलो जाल्यार ते सत्य ते मोबायलान आसा. सगळे प्रूफ वीथ सगळे इच एंड एवरी प्रूफ म्हणटा ते सगळे मोबायला भितर आसा. थोडीशी गजाली आयज तुमकां हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां. जे मोबायला भितर मंत्र्याचो मोबायल, मिलिंद नायकाचो मोबायल, तो चॅट जातालो तो हो मोबायल कॉल डिटेल्स, हेजे भितर हो नंबर मिलिंद नायकाचो 9822488492 हो नंबर मिलिंद नायकाचो. ही सगळी तेजी चॅटिंग, इनकमिंग कॉल्स, मिस्ड कॉल, नॉट कनेक्टेड, हे सगळे कॉल डिटेल्स. ह्यो कॉपी तुमकां सगळ्यांक दितलो हांव, सगळ्यांक दितलो. ही तेंची कॉपी आसा. ह्यो तेज्यो मेसेजीस आसा आमच्या मंत्र्याची. ही मंत्र्याची मेसेजीस आसा. ह्यो मंत्र्याची मेसेजीस आसा. अश्यो ह्यो तुमकां फक्त हांव जे थोडी बरी आसा त्यो दाखयता. अश्यो वायट वायट मेसेजीस आसा, अशे वायट वायट तेणे उलयलेले आसा, मेसेजीस धाडलेले आसा जे आमी उलोवपाक सुद्दां हांगा फोरमाच्या पब्लिकाच्या भितर सांगपाक सुद्दां लज दिसता. ह्यो आख्खी आमचे कडेन आसा त्यो टिकेटी. केन्ना केन्ना तो ताका आफयतालो, पटनासून गोंयांत आफयताली. पटनाची सगल्यो बोर्डींग वीथ बोर्डींग पास प्रूफ आसा. हे म्हाजे कडेन ना, तिणें स्वता काडून मोबायलान दवरलेले. हे हांवें काडून ना, हे तिच्या मोबायलार. हे सगळे स्क्रीनशॉट काडला. वयर मिलिंदाचें नांव आसा, तेजो नंबर आसा. मिलिंद ताका धाडटालो, ती मिलिंदाक धाडटाली स्क्रीनशॉट. हे सगळे तेंचे भितर ही सगळी चॅट्स आसा. हे आख्खी हे पळय, गोवा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू गोवा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू पटना, ह्यो सगळी बोर्डिंग पास. गोवा हैदराबाद टू आमचे पटना टू गोवा,
हे सगळे आम्ही त्याचे नाव सगळे कडे विक्टिमाचे खंयसरूच नाव डिस्क्लोज केलेले ना, सगळे कडेन त्याचे नाव आम्ही हाईड केलेले आसा. हे सगळे कॉपी तुमकां दितले आयज. तो इतलो पर्यंत जशें कितें आमी आमच्या बायलेक सांगता, आमच्या बायलेक सांगता या आमच्या फॅमिली मेंबरांक सांगता, तशें तेजे रिलेशन असले त्या बायले वांगडा. तो सांगता आज मैं मंत्री बन गया. हे केन्ना? तो जेन्ना मंत्री जाला तेन्ना. तो पयलीं 2017 मंत्री जावन नासलो, तो मंत्री मागीर जाला. हे तुमी मान्य करता? तो तेका सांगता आपको कॉल किया था, ही तेजी कल लव यू टू, गुड मॉर्निंग माय जान, जान बोलो लव यू. असले सगळे तुमकां प्रूफ दिता. म्हाका भितर हेच्या भितर कांय लिपोवपाचें ना. हे पळय हे सगळे सगळे खूब म्हळ्यार अशी कितली आसा. हे पळय आमचो मिनिस्टर व्हॉट्सॲप कॉलाचेर आमचो मिनिस्टर जिबली दाखयता. व्हॉट्सॲप कॉलाचेर जिबली दाखयता आमचो मिनिस्टर. ओ पळय परत थंयसर उबो रावन हांगा बसून. हे मंत्र्याक इतलो टायम कसो मेळटा तो म्हाका खबर ना हे सगळे करपाक. तेजी मेसेजी तेजो फोटो सगळे व्हॉट्सॲप कॉलिंग हो तेजो फोटो, हे चेडवाचो फोटो व्हॉट्सॲप कॉलिंगच्या व्हिडिओ कॉलिंगाचे. अशे अशे फोटो आसा हेज्या भितर. असले दाखोवपाक लज दिसता. तुमकां तरी पासून कितें आसा, त्या मनशाक जेन्ना लज ना, जे मंत्र्याक लज ना जाल्यार आमी कित्याक लजपाचे. हो पळय मंत्र्याचो आमचो कारनामा. खूब दाखयता तुमकां. हेज्या पेक्षा पायट सारखे वर्स्ट फोटोग्राफ्स आसा, वर्स्ट व्हिडिओज आसा. ह्यो मेसेजीस सगळ्यो ज्यो आसा त्यो आतां तुमकां दाखोवपाक सोदता. एबॉर्शनान तेणें तेका कसो फोर्स केलो, एबॉर्शन करपाक लागून. जेन्ना ती प्रेग्नंट रावली तेन्ना एबॉर्शन करपाक लागून कसो ताणें फोर्स केलो. ह्यो तेजी मेसेजीस. आपको मैं आपको सिर्फ 10 देंगा, ओके. आपण तुका 10 लाख रुपये दितलो. 5 आपका एक्सीडेंट केस में फॉलो अप करूंगा. म्हणजे त्याच्या हेजो भावाचो एक्सिडंट जालोलो पळय म्युन्सिपालिटीच्या गाडयेन, आणि तोच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. तो एक्सिडंट जाला काय मारून उडयला तेका हेवूय आमकां खबर. कित्याक हेंचे जे रिलेशन आसलेले ते 2016-15 चालू आसलेले. सो कितें जालां तें म्हाकाय खबर ना. आनी मेन तेका ते पयशे दितालो तो घर घेवपाक लागून. हेजे बैल पयल्या बहुत अच्छा घर है जान ये घर है, बहुत सस्ते में बेच रहा है जमीन के साथ. तो तेन्ना तो तेका सांगता की आपण 10 लाख तुका दितलो, 5 लाख थंयसरले घे आणि त्या प्रमाणे ते घर घे. कित्याक घराचो रेट तेणें 20 लाख रुपये सांगलो. हांगा म्हणटा तो, ती सांगता का 20 लाख बोल रहा है जान घराचो रेट. तो म्हणटा घर बहुत मिलेगा, गड़बड़ मत करो, आई विल हेल्प, गड़बड़ एबॉर्शन के लिए करो. परत ही असली उतरां सांगपाक आनी हे करपाकूय म्हाका खूब बरें दिसता. कित्याक खुबशीं आमची बायलां भयणी आवयो पळयतली. सो हे तुमी मागीर डिसायड करा. हांव तुमकां सगळे डिटेल दिता. हे पळय नोट, तू डॉक्टर को मिलो, आप क्लियर करो, घर लेने के बाद फिर सोचेंगे बच्चे का. आज बैंक बंद है, 4th सैटरडे है. भाई आई लव यू टू, कल संडे था, डॉक्टर नहीं था, आज जा रही हो डॉक्टर के पास. आणि हे तिने सगळे तेका व्हॉट्सअप चॅट्स धाडलेले. खंयच्यो टॅबलेटी घेतला, प्रेग्नन्सी टेस्ट केला, हे केला, ते सगळे धाडलेले. ही तेजी वखदाची प्रिस्क्रिप्शन जे तिने तेजी वखदां घेतला. ओके क्या है, जान पॉजिटिव दिखा रहा है 10 दिन का. डॉक्टर क्या बोला, काय म्हणतो विचारता. एबॉर्शन होने को फिर क्या इलाज, काय तो विचारता. बे पॉझिटिव्ह झाला ते सुद्धा त्याने जे हे केलं ते 2 ते सुद्धा त्याने दाखवलेले असतात. ही सगळी वखदां आणि हो तेजो एबॉर्शनाचो सोनोग्राफी रिपोर्ट तो आम्ही लिपून ठेवलेलो आसा. तो जो जाल्लेलो आसा तो. सो अशी ह्या मिनिस्टराची सगळी कर्मां तेणें घडयलेली आसा. आनी हे इतलें तुमकां दाखयलां पळय.
आणि दाखोवपा 8,000च्या उपरांत वयर आसा हे तुमकां सगळे मेळटले पळय. हेचे भितर जी उतरां उरले ते हांव तुमकां दाखोवंक शकना पब्लिकली आनी उलोवंक शकना, इतले वायट उतरां उलयलेली आसा. सो असो हो मिनिस्टर आसा आनी आयज हांव त्या मिनिस्टराचे बरें जावं मागता. कित्याक आयज म्हाका इतलो त्रास जातालो, हांव इतलो सफोकेट जातालो भितरल्यान. कित्याक ताका कसो एक्सपोज करतलो आनी म्हाका चान्सूच मेळनासलो. कित्याक विक्टिमाक ताणें आपल्या अंडर दवरला, दाखोवपाक मेळना विक्टीम, ती येवपाक सोदना फुडें. भायर गेलो जाल्यार विक्टिमाची आयडेंटिटी भायर सरता, कसो दाखयतलो. जे हिसपान जेन्ना पार्टी अध्यक्षान जेन्ना तेजें नांव अनावन्स केलें तेणें सोमती आमकां नोटीस धाडली. आमचेर ताणें FIR लॉन्च केली. त्या निमतान जी FIR लॉन्च जाली त्या निमतान आयज म्हाका ऑफिशियली वचून कंप्लेंट फायल करपाक मेळटा. आनी ही कंप्लेंट फायल जाल्या उपरांत आयज म्हाका खंय तरी जो म्हाजे काळजाचेर येदो व्हडलो बोज आसतलो, कित्याक अशा मिनिस्टराक कसो एक्सपोज करतलो, कसो लोकांच्या फुड्यान हाडटलो. आयज म्हाका ताणें स्वता चान्स दिलो आयज ताका स्वता एक्सपोज करपाक लागून. आनी आयज जे सत्य आसा हे सत्य तुमच्या फुड्यान हाडपाक हांव फुडें सरलेलो आसा. आनी ते कंप्लेनीक लागून जी ट्रूथ आसा ते फुडें येतले. आनी ह्या सत्याक लागून हे फुडें सुद्दां हेजेर आमी थांबपाचें ना. ही कंप्लेंट जाली, गरज पडली जाल्यार हांव कोर्टान सुद्दां वयतलो. आतां हे सगळे मॅटर घेवन 20 सगळे एविडन्स घेवन हांव कोर्टान वयपाची सुद्दां आमी तयारी दवरलेली आसा. आनी हांव कितें सत्याक लागून कसलेवूय एलिगेशन्स फेस करपाक हांव रेडी आसा. फाल्यां हे सत्याक लागून जर म्हाका ते अरेस्ट करता जाल्यार हांव तांकां वेलकम करता. हांव रेडी आसा जेलीन बसपाक भितर. सगळे जर म्हाका सांगता एंटीसेप्टी बील, हांवें हांव कसो घेवपाक एंटीसेप्टी बील. पाप केला तेणें, मजा मारल्या तेणें, केस म्हाजेर. हांवें कितें केलां? हांव तुमच्या मदीं खंय आसा? सगळें केलां तुवें. तुवें सेक्शुअली ते बायलेक एक्सप्लॉयट केला, तुवें क्रायम केल्लो आसा एबॉर्शन करून. सगळे डिटेल आसा, खंयच्या डॉक्टरा कडेन केला, खंयच्या हॉस्पिटलान केला, कितें केला, सगळें ते वॉट्सॅपाचेर आसा. जो ओरिजिनल मोबायल हांवें जो पुलिसा कडेन आयज हँड ओवर केल्लो आसा. आनी आयज इतलें करून तुमी म्हाजेर केस घालता. आयज हे फुडें आनीकूय खूब एलिगेशन्स येतले म्हाजेर. आतां फाल्यां परत म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ येतलो, ती घालतली, ताका ते फोर्स करतले म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ घाल म्हणून, हांव एक्सटॉर्शन करता हें करता म्हणून. घालूनी फाल्यां ते प्रेसाकूय हाडून तिका बसयतले म्हाज्या अगेन्स्ट प्रेस घेवपाक. अरे दम आसा जाल्यार फुडें तूं यो आनी सांग बाबा तुवें हें करूं ना म्हणून. हांव मिनिस्टराक चॅलेंज करता. हांव ह्या मिलिंद नायकाक चॅलेंज करता, तेणें सांगचें की बाबा तो हे हेच्या भितर इनवॉल्ड ना म्हणून. हांव ताका वीथ प्रुफा सकट ताका सगळे प्रूफ हांवें आमच्या पुलिसांक दिलेले आसा. आयज म्हाका तेणें एक संदी दिली, हेजे लागून हे सगळे भायर सरले. तुमचे प्रश्न येवच्या पयलीं या तुमी कितें विचारचेच्या पयलीं हांव तुमकां एक थोडेशे आमचे नवनाथाक सांगता. मातशें तिजो स्टेटमेंट जो आमकां दिल्लो तो स्टेटमेंट तुमकां दाखोवपाक सोदता. एक 5 मिनटाचो आसा आनी एक 2 ऑडियो आसा जो ताका एबॉर्शन करपाक कसो फोर्स करता, कसो सांगता ते तुमकां हांव आयकपाक दिता. आनी हे तुमकां हांव ऑफिशियली तुमकांय दितले. सगळे प्रेस वाले जितले आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमकां दिता. हे मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता, हे मुद्दाम तुमी आयका. सगळ्यांक पयलीं तुमकां सांगपाक सोदता, हांव प्ले करच्या पयलीं एक चेडवाची विक्टिमाची आमी फूल काळजी घेतला. विक्टिमाची फूल म्हटल्यार फूल काळजी घेतला. विक्टिमाचे खंयचरूच नांव आमी डिस्क्लोज केलेलें ना. विक्टिमाचे खंयचरूच आमी फोटो डिस्क्लोज केलेलो ना. विक्टिमाचो हेच्या भितर जो आवाज आसा तो आवाज सुद्दां आमी मॉड्युलेट केलेलो आसा. आवाज सुद्दां मॉड्युलेट केलो आसा. कित्याक फाल्यां ते म्हणूंक शकता कितें बाबा ते विक्टिमाचो आवाज आमी रिलीव केलो म्हणून. सो आमी मंत्र्याचो मिलिंद नायकाचो आवाज आसा तोच दवरला. तेच्या भितर कांय तरी ओरिजिनल जे आसा त्या चेडवाचो आनी मिलिंदाचो तो आमी ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो आसा. हे तुमकां दाखोवपाक सुद्दां कितें तुमकां पयलींच सांगता हो वॉयस मॉड्युलेट केल्लो आसा फक्त चेडवाचो, नॉट अबाउट द मिनिस्टर. कुछ बताना चाहती हूँ जो गोवा के मिनिस्टर मिलिंद नायक ने मेरे साथ में किया है. नामकर का एक लड़का
लड़का है जो एनपीटी में काम करता है, वो मेरा भाई है। और उनके साथ में मैं उनके पास मिनी बैंक के पास गई थी और अपना इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए। तो साथ में बात उठ की, बोले कि आप टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका इलेक्शन कार्ड राशन कार्ड जो भी है हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूँगा, आप उस दिन आना और बात करना हमारे से। तो मैं वहाँ से उनके ऑफिस से आ गई घर पे। तो इन्होंने मेरे को 10 बजे रात को कॉल कर रहे हैं, वास्को के ऑफिस में बुला रहे हैं मुझे। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे देख रही तो कोई नहीं है, उनका बर्ताव भी कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं वहाँ से बोली कि सर मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करेंगे। और वहाँ से मैं आ गई। उसके बाद से नहीं मैं कॉल की, नहीं मैसेज की, कुछ भी नहीं की। और मैं फिर दोबारा उनके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर एक बार और वो मुझे कॉल कर रहे थे कि आप आए नहीं मुझसे बात करने के लिए, नहीं हम थोड़ा बिजी है, नहीं आ पाएंगे। तो बाद में ऐसे उनसे बात करना बंद हो गया। तो कुछ महीने बाद ना मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। 27 मई को एक्सीडेंट हुआ और वो 2 दिन हॉस्पिटल में रखे, वो मर गए वो। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने इनको कि मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मुझे हेल्प कीजिए, मेरे पति का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने उनको कॉल भी किया, मैंने 2 बार कॉल भी कट किया मेरा वो, और बात कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। और मैं बहुत रोई वहाँ, और रो के फिर उनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस हालत में उन्होंने मेरा हेल्प नहीं किया। तो मुझे नहीं लगा कि वो फिर मुझे हेल्प करेंगे। तो मेरा हस्बैंड का 27 मई को डेथ हो गया। और मैं वहाँ से अपना जो भी सामान वामान था सब बेच उच करके मैं अपने 13 जून को मैं अपने घर पे चली गई थी। जब वहाँ घर पे चली गई तो ये इन्होंने मेरे को 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करना चालू किए, आप कहाँ हो? मैं बोली कि मैं अपनी माँ के घर में हूँ। तो बोला आप गोवा में आ जाओ और यहीं पे अपना काम कुछ करो, मैं हूँ और मैं आपका सब हेल्प करूँगा, बेटे का आपके जो भी है आपका ब्यूटिशियन जो आप सब खोलना चाहती थी मैं करके दूँगा। और मुझे ये सब लालच दिए और मुझे 27 मुझे ये सब लालच दे के 28 सितंबर को मुझे वो बुलाए और मैं आई वहाँ पे और खुद लेने आए मुझे। और कोई उनके साथ में काम का कोई उनका दोस्त था, वो भी आया मुझे लेने। और वो अपने कहीं ऐसे मुझे लगा कि वो ऐसे ऑफिस में लेके जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन वो ऑफिस नहीं था। न्यू आर्डन से शिमला में उनका एक फ्लैट है A7, वहाँ मुझे लेके और मेरे साथ में कुछ गलत कर रहे थे। मैं मना की तो उन्होंने फिर से लालच दिया कि आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उसके बाद में मुझे जूस पिलाया उसमें कुछ मिला के, बाद में मैं सो गई। और मेरे साथ में बहुत गंदा वो किए, साफ वीडियो निकाले और ज़बरदस्ती किए। और फिर बाद में से 9 नवंबर को फिर से वो मेरे साथ में वही गंदा खेल किए और संबंध रखे, 2 बार रखे। और मैं वहाँ से आ गई, मैं अपने घर पे आ गई। तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया आप कैसे हो, ठीक है, तबीयत कैसा है, ये सब पूछे। और पूछने के बाद में फिर बोल रहे हैं कि आपसे और मिलना चाहता हूँ, एक बार और आओ मिलने के लिए। मैंने मना कर दिया कि सर हम आपसे मिलने के लिए किस लिए गए थे, आप मुझे घर दिलवाना चाहते थे, काम दिलवाना चाहते थे, बेटे का पढ़ाई ये सब करना चाहते थे, लेकिन इसमें से तो कुछ भी नहीं किया। फिर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं नहीं आऊँगी मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि देखो आप नहीं आओगी मिलने के लिए, तो मैंने आपका एक वीडियो निकाला हूँ, जो वीडियो मैं पूरा से सड़े पे और वास्को उसको सब में डाल के आपको मीडिया पे दिखा दूंगा कि आप मेरे साथ तुम्हारा वीडियो हो रही है, सब गंदा वीडियो मैंने निकाला। अगर नहीं आओगी मिलने के लिए तो ये सब वीडियो में डाल दूंगा ऐसा। तो मैं मजबूरन बहुत मजबूरन हो गई मैं, और मैं 24 नवंबर को फिर से आई मिलने के लिए। और मैं 24 नवंबर को मिली उनके से, और मिलने के बाद में वही काम किए जो 8 दिसंबर के साथ में किए थे। 2 बार संबंध किए और ये 24 नवंबर को तो 3 बार मुझे संबंध किए। और करने के बाद में और मैं वहाँ से आ गई अपने घर पे। जब घर पे आई तो मैं प्रेगनेंट हो गई। मुझे ऐसी नहीं आया तो मैं डर गई। मैं जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं प्रेगनेंट हूँ तो उनको मैंने कॉल करके बोली ऐसा है। तो वो घबरा गए और बोल रहे थे कि ये बच्चे को गिरा दो और इसको रखना नहीं है तुम्हें, जो भी होगा मैं तुम्हारा सब करूँगा, पर इस बच्चे को गिरा दो। मुझे मजबूर किए और मैं उनका बच्चा भी गिरा दिया। मैं गिराने के बाद में जब मैं फिर दोबारा कॉल और मैसेज करना
उनको किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मुझे कॉल या मैसेज ऐसे मत करो, मैं और तुमसे बात नहीं करूँगा और नहीं चैटिंग करूँगा। तो मैंने बोला कि ये जो भी तुम मेरे साथ में किए हो ये सब क्या था, झूठ था ये तुम्हारा मेरे साथ में गंदा खेल खेलने की। तो बोला कि वो हम नहीं जानता हूँ, मेरा नाम मिलिंद नायक नहीं है, कौन है तुम, मुझे पहचानता नहीं हूँ मैं तुम्हें, सब इग्नोर करने लगे। और मैं बहुत दुख हो गई और मैं बहुत रोई। मैं दोबारा मिलने के लिए आई उनके से, तो मिले भी नहीं और मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूँगा, तुमको देखूंगा, तुम्हारे बेटे को सबको देख लूँगा। दोबारा मुझे कोशिश करी, कॉल करी या मैसेज करी तो मैं तुम सब लोगों को देख लूँगा। तो मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि मुझे इस गंदे आदमी ने जो मेरे साथ में खेल किया है ना उसको सजा दे। और ये इसका कोई हक नहीं है कि एक लड़की के साथ में ऐसा गंदा खेल खेल के और झूठ बोल के वो अपने तरफ से ऐसा करने का उसका कोई हक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों से कि उसको सजा दो और मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, ये मंत्री का कोई हक नहीं है इतने बड़े आदमी बनने का। इसकी तो मैं चाहती हूँ कि इसकी कुर्सी तक ले छीन जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसकी कुर्सी तक ले छीना जाए। और मेरा दुआ रहेगा ना, तो मेरा अल्लाह देख रहा है ना, अगर मेरा दुआ रहेगा ना तो ये जरूर ये कुत्ते की मौत मरेगा। ये मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ में बहुत गंदा खेल खेला है, तो मुझे इंसाफ दीजिए और इसको सजा दीजिए, ये मैं अपने दोस्त। और जो स्टेटमेंट झाला आता त्यांच्या भितर मिनिस्टर मिलिंद नाईक आणि तिच्या भितर जे कन्वर्सेशन झाला ऑडिओ जे त्यांनी रिकॉर्ड केलेले आसा ते एबॉर्शनाक तो तिका कसो फोर्स करता त्याच्या भितर कन्वर्सेशन आसा। मैं अभी फ्री है ना तो बात करने के लिए। बोलो। जान आप इतने बड़े मिनिस्टर हैं, आप मिलिंद नायक है, इतने बड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप भगवान के एक भक्त हैं, वो भी गणपति बप्पा के इतना भक्त करते हैं आप, मुझे मालूम है, इतना यकीन है भगवान का, इतना भक्त है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं ये जो भी कुछ हुआ है पर हम लोग की मर्जी से तो नहीं हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ। भगवान के मर्जी से तो भगवान जो भी हुआ है अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। क्या होता है उसका ये मतलब क्या है वो बात मत करो, ऐसे ही बात करो। क्या हेलो सुनो, वो भगवान के मर्जी से भी हुआ तो उसको ये नहीं है, मतलब क्या है अभी नहीं हो सब, बाकी सब आपको तकलीफ बहुत है, आपको तकलीफ। आप तो सब कर सकते हैं ना जान, आप इतने सुनो सुनो, आप मेरे को सिखाने के लिए नहीं है, मेरे को सब जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी है। आपको तकलीफ है तो तकलीफ आपका बढ़ सकता है, उसके लिए मैं आपके भले के लिए बोल, उसको अभी ये नहीं है, उसका इलाज बाकी का जो हम लोग बात कर रहे थे डिटेल में बात मत करो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी का सब जब आपसे से क्लियर होगा तभी उसमें कुछ मजा लगेगा, अभी मजा नहीं क्या बड़े से गाड़ी से कुछ बनेगा नहीं। तो आप ये सुनो सुनो सुनो, मैं बोला आपको क्लियरली ऐसा शब्द निकाल के बात मत करो, तो इसमें बात करने हम जो प्यार किए मैं एक बात बोल रहा था, मैंने जो बोला उसको कुछ मीनिंग है, 100% मीनिंग है, और बाद में आपको मैं समझाएगा, ऐसा नहीं हो सकता हूँ। दोनों मिलके जो प्यार किए, जो सेक्स किए, वो बात ही मैंने आपको बोला फोन से बात करना है, फोन कर दो, तो मैं आपको बोला आपको बात करने का इधर आने का बात करिए। अच्छा ठीक, आप चाहते हैं आपकी शर्त हम मानती हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये बच्चे को मैं नुकसान कर दूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने आपको सवाल बोला, ऐसा बात मत करो फोन पे, समझ में आता है कि नहीं आपको? तो हम आपकी शर्त मान रहे हैं ना जान, पर नहीं काम हो गया, अभी ये बात टाल दो, अभी चुप रहो, मैं मान दिया, बहुत बड़ा मेहरबानी हो गया समझो। मैंने जो आपको दूसरा कुछ बोला वो तो 100% होगा, उसके बाद कर दूंगा, याद रखो, मेरा नाम मिलिंद है, इसके लिए बोला ओके। जो मैंने आपको जो कुछ बोला वो कभी बदल नहीं सकता। मैं बोल रही हूँ आपकी शर्त में मानने मान रहे क्या कहता है, कुछ फोन पे बात करने का नहीं, मेरे को मालूम है क्यों, समझा आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा, हमने मान लिया
एक टॉपिक क्लोज। अब दूसरा बात बोलो, कैसे आप? ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका प्यार मेरा झूठा था, है ना? मैं बोल रहा हूँ, वो बाकी निकालो मत बोला। क्यों बोल रहा हूँ मेरे को मालूम है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मेरे को मालूम है। ठीक है, तो उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। बोल रहा है ना, एक काम खत्म हो गया। अभी जो है आगे जाके है उसके बारे में जब मिलेंगे तो बात करेंगे। मैं बहुत समझ रही है ना मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सुनो 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 सुनो, वो तो तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ दिखता था, उसको एक इंसानियत के नाते मैं आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसानियत के नाते उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी है वो अच्छा ही रहना होता है। तो आप जरा बात जानो, उसके बाद रास्ते से करके उसको खत्म करना और डिटेल में बाकी मत करो। कौन बोल बार बार बोलो, तब ये बच्चे को मैं गिरा दूंगा। अरे पागल, तुम बात बिना बात के आप उसको ये कह दिया, ये क्लियर हो सकता है। मैं आपको बोला बंद करो, मैं आपको क्यों बोल रहा है तुरंत बंद करो, मेरे को मालूम ठीक है, तो हम मिल के बात कर सकते हैं। ये इधर जब बुलाएंगे तब आपको ये करके आना है। तो मैं आपका हर सभी मान जाएगी। ठीक है, आप मेरा साथ मत। हे जाले एबॉर्शनाच्या टायमाचे तर ताका फोर्स करताली। एबॉर्शन जाल्या उपरांत ती कंटिन्यूस ताका कॉल करताली, जेचे सगळे रिकॉर्ड्स आसा, व्हॉट्सअप मेसेज आसा ते ताका धाडटाली। तो एक सुद्दां ताका एंटरटेन करनालो। सो ती डायरेक्ट पटनासून गोंयांत येवपाक लागली ताका मेळपाक। त्याचा हो वॉयस रिकॉर्डर फ्लायटीन बसून ती उलयता तेजेर। 2 मिनटांचो आसा, चड ना मागीर उड़ान के दौरान सभी और मोबाइल फोन मैं आ रही हूँ। मतलब क्या है, जब आपका भाई है क्या रात है क्या, जरूर बन जाएगा। मैं 11 बजे पहुंच गई पर मिलना चाहती हूँ ना, बात करना चाहती forward as collaboration with this lifestyle. है। जैसा मतलब Is the professionally set counselor. You have a speaking from the right from तो बच्चा का मिलेगा मैं government regulations require. तो तुम लोग क्या बजे दो बजे आएगा As well as commission. So, 2 बजे नहीं पहुंच रही हूँ मैं। मेरे को मैं नहीं करता। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जो है अपना इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे को गाली दिया था ना। किसने मिलाया था आपसे मेरे को? जो भी है ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा पहले करने से पहले आपको बात बोलने के बाद खबर रहा है नहीं बोलना चाहिए था। मैं ये सब करना नहीं चाहिए। झूठ मूठ चाहिए सब नाटक किए थे आप मेरे साथ में, क्या करने थे? जो आपको मालूम है आपको पहचान मैं आपके लिए क्या क्या नहीं की, मैं आपको तकलीफ आपके लिए बच्चा तकलीफ की रही है आपको मैं आपकी बच्चा तकलीफ यहाँ तकलीफ रही मैं सो ही तुमकां दोनूच दाखयला हांवें ऑडियो आनी तुमकां दोनूच दितलो। जे आमी ओरिजिनल मोबायल दिला तो तेज्या भितर 35 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आसात आनी ती अशी इतली बुरशी आसा जो तूं आनी हांव ते आयकूंक शकना। कित्याक इतले खंयच्या लेवलाचेर तो मिनिस्टर तेजे कडेन उलयता ते म्हाका समजना। एक सादो मनीस सुद्दां म्हाका तसली उतरां केन्ना यूज करपाना, तसली उतरां ताणें यूज केल्ली आसा। आनी हे आमी मुद्दाम
ते विक्टिमाची आयडेंटिटी दाखोवंक जायना म्हणून आमी सगळे प्रिकॉशन घेतला. तेजो वॉयसूय मॉड्युलेट केलेलो आसा, तेजो फेसूय ब्लर केलेलो आसा आमी. तेजें नांव खंय मेन्शन ना. दीस इज ऑल अकॉर्डिंग एज पर अवर लिगल एडवायजा प्रमाणे आमी हे सगळे केलेले आसा. बट मिनिस्टराचो आवाज खंय दाखोवना. तेजे फोटोग्राफ तुमकां दाखयले, तेजे व्हॉट्सॲप चॅट्स दाखयले, तेजो आवाज दाखयलो, तेजे व्हिडिओ आसा ते मोबायलाचेर. हे सगळे लोकांक पळोवपाक मेळटले स्लो स्लो करून, जर हेजेर एक्शन जायना जाल्यार. हांव चॅलेंज करता त्या मिनिस्टराक, मिलिंद नायकाक, तूं जाता तितली डिफॉर्मेशन केस घाल आमचेर. म्हाका मार्क्स सुद्दां पडलेले ना. तूं जाता तितले न्ही. हांव सांगता डिफॉर्मेशनाक जर हांव रिप्लाय दितलो तेच फक्त सत्य. डिफॉर्मेशनाक रिप्लाय दितलो फक्त ट्रुथान, सत्या भितर. आनी हे सत्य सगळे आमचे कडेन आसा. सो हांव तुका चॅलेंज करता, तुजे कडेन दम आसा जाल्यार आनी एक केस घालून दाखय म्हाजे डिफॉर्मेशनाची. हांव तुका चॅलेंज करता ह्या बाबतींत. आनी रेडी आसा हांव कसले कितें म्हाका खबर आसा म्हाजेर एलिगेशनां खूब जातली. बट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता, हेज्या भितर जे हांवें तुमकां आतां सांगलां हे फक्त तुमकां खरें उलयलां, सत्य सांगलेलें आसा. हेज्या भितर एक उतर सुद्दां हांव एक पट म्हणटा तें उतर उलोवना. आनी हेज्या लागून हांव खंयसरूय येवन प्रणाम जावपाक हांव तयार आसा. आनी परत हांव त्या बायलेक मेळ्ळा तो फेब्रुवारीच्या 2019 मेळ्ळा, जेन्ना ती फर्स्ट टायम म्हाज्या घरा कडेन येयल्या. आनी तिच्या उपरांत तिका कमीत 5-6 फावटी मेळ्ळा, फक्त म्हाज्या घरा कडेन. घराच्या शिवाय हांव केन्नाच तिका खंय मेळना. 2019च्या पयलीं हांव तिका वळखनासलो सुद्दां, केन्ना तिका मेळना सुद्दां, तेन्ना वळखूनसो नाका. आनी हे जे तेंचे लव चलताले या कितें चलतालें तेजे भितर, जे तेणें एबॉर्शन केलां, बाकीचें कितें केलें, हे सगळें तेच्या पयलींचेर मोबायलाचेर जी लास्ट मॅसेज आसा तेजी आसा ती सुद्दां जानेवारी 2019 पर्यंत आसा. तेच्या उपरांत मॅसेजीस जी आसा मोबायल दिला तेजे लास्ट मॅसेजीस तेन्नाची आसा, तेच्या उपरांत तेजे मॅसेजूय ना. आनी हांव तिका मेळ्ळा फेब्रुवारी 2019. हांव एक चॅलेंज करता, जर ते म्हाजेर एक सुद्दां प्रूव करूंक शकता जी म्हाजेर केस घाला. म्हाका अजून काही केसीचेर कांय मेळना, FIRची सुद्दां मेळना. म्हाका खंयच्या बिहारच्या पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट करूना या गोंयच्या पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट करूना या विचारना सुद्दां. सो म्हाका खबर ना, म्हाका FIRूय म्हाजेर ना. बट दर आयकपाक येता तेजे प्रेसाच्या थ्रू जी म्हाजेर सेक्शनां लायला, जी म्हाजेर एक्सटॉर्शन म्हणून केस फायल केलेली आसा. एक्सटॉर्शन कितें बाबा हांवें हे पयशे दिवन ताका काडपाक लायलेले आसा, ऑडियो हे हो व्हिडिओ काडपाक लायला, हो ऑडियो काडपाक लायला मंत्र्याचो. जाल्यार हांव सांगपाक सोदता ते मोबायलान चॅक करा, ओरिजिनल मोबायलान चॅक करा केन्नाच्यो मॅसेजी ह्यो सगल्यो 2019च्या पयलींच्यो, म्हाका मेळच्या पयलींच्यो. ह्यो हांव तांकां चॅलेंज करता. जाल्यार हेच्या भितर म्हाका मेळ्या उपरांत एक्सटॉर्शन कशें जालें हे सगळें तुवें पयलीं केलां. आनी तेच्या उपरांत म्हणटा म्हाका मेळ्या उपरांत ताका बायलेक सांगून हांव एक्सटॉर्शन पयशे घेवपाक लागलो. आनी एक्सटॉर्शन कोणाचेर? ती बायल एक गरीब बायल, ते लिगल नोटीस जाल्यार तेच्या भितरूच तेंच्यांनी मेन्शन ती गरीब, आनी खरीच ती खूब गरीब बायल ती. हांव जाणा तेजो घोव आसलो तो लेबर म्हणून काम करतालो, ती भाड्याक रावताली आमच्या जेटील भागार. सो आमकां खबर आसा ती बायल खऱ्यांनीच गरीब आसा. सो ही गरीब बायले कडेन हांव एक्सटॉर्शन करतलो, हांवें एक्सटॉर्शन केलें तरी कोणा कडेन हेच म्हाका कळना. जी म्हाजेर उलटी केस कितें म्हण आसा भोगळा चोऱ्याच्या उलटा. आमी केला सगळे केला तेणें आनी वयल्यान म्हाजेर FIR. सो हांव एक्चुअली हॅपी आसा. हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. तेच्या FIRाक लागून हे सत्य म्हाका सगळ्या लोकांच्या समोर हाडपाक एक चान्स मेळ्ळो. तेणेंतून म्हाका वाट दाखयली हे मंत्र्यानूच. हे मंत्र्याचे हांव आभारी आसा कितें तेणें म्हाका वाट दाखयली आनी आयज हांव हे सगळे पब्लिकली लोकांच्या समोर हाडपाक शकलो. आनी ही हांवें केस फायल केली आसा तेच्या अगेन्स्ट. हांव मागता आमच्या महिला अध्यक्षा कडेन 2 मिनटां. Good evening, everybody. First and foremost, I must appreciate the guts and the courage that our President, Goa Pradesh Congress President, Mr. Girish Shodankar and Mr. Sankar Amonkar have shown. I really appreciate because they are the ones who are standing behind the women. आज ह्या ज्या हो जो मंत्री असा, मंत्री म्हटल्यार आमचे रक्षक, हा हो जो रक्षक असा हो आज भक्षक झालेलो असा. आणि सगळ्या बायलांच्या मनात त्याने भय निर्माण केलेले असा. आज हा बायला फुल करता, सगळ्या बायला मार्मू गोवाच्या, वास्कोच्या आणि गोव्यातल्या बायला फुल करता आणि विचारतात
अशी कितलीशी बायलां त्याने पाड केलेले आसा त्यांनी मुखार येवपाचे आणि आम्ही त्यांना आमच्या काँग्रेसची पार्टी त्यांना सपोर्ट दितली आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे रावतले आज ही हिम्मत भाजप सरकारान दाखवली ना आज जो भक्षक झालेला असा मंत्री त्याका अजून 15 दिवस पहिले आम्ही गिरीश चोडणकर हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यांना आम्ही त्याचे रेसिग्नेशन मागितलेले त्याने ते दिवना अजून त्याका बीजेपी पक्षान त्याका आपल्या पक्षातल्यान बाहेर काढून ना आणि आज हांव खरेच संकल्प बाबा म्हणटा की हॅट्स ऑफ टू यू कित्याक थंय रावन थंय वानुगात रावन मिनिस्टराचे ही सगळे बाहेर काढप म्हणजे खरंच एक धाडसाचे कृत्य असा ह्या माणसानं एका बायलेकच एक्सप्लोर केलं ना अशे कितले बायलेक एक्सप्लोर केले आसा त्या सगळ्या बायलांक मुखार येवपाक जाय ह्या माणसानं ह्या हो जो मंत्री असा त्यानं एक न्ही 2 न्ही 3 न्ही 7 गुन्हे केलेले असा एका बायले फाटल्यान एका बायलेक एक्सप्लॉइट करून 7 गुन्हे केलेले असा पहिला गुन्हा असा त्याचा आपल्या बायलेक लग्न झालेल्या बायलेची फसवणूक आपल्या बुरग्यांची फसवणूक आपल्या बुरग्यांक त्याका आता आणि बायलेक समाजात कसे फेस करपा पडटले हे हांव न कळो दुसरी हॅविंग illicit relationship without the consent of that lady जो घो बाहेर पडलो तिचो त्याने फायदा घेतला आणि तिची कन्सेंट न घेता तिच्याकडे illicit relationship दवरले asking the victim दुसरा गुन्हा तिसरा गुन्हा asking the victim to abort the fetus without a consent वो एक मर्डर हे एक मर्डर fetus abort करपाक सांगितले सांगप म्हटल्यार एक त्याने मर्डर केलं असा एक जन्म जावच्या पहिलेच एका भुरग्याचो murder of a baby before the baby could see this world threatening the victim तिका भय घालून threatening the victim and keeping her under control under fear in a way to exploit her in order to exploit her and by saying that if you do not cooperate with me I will release all the videos this itself shows this is again a crime to exploit a lady by threatening her off and on दुसरे under the garb of giving a job त्याने तिका सांगितले आपण तुका नोकरी देता तू यो घर दिता आणि तिका आपयले थंयच्यान आपयले पटनाच्यान आपयले आणि तिका एअरपोर्टार जेन्ना तो घेवपाक गेलो तिच्या तिका कितें तरी पिवपाक दिले तिका बेशुद्ध केले आणि हे केले तिका रेप केले अगेन इट्स अ केस ऑफ रेप बिकॉज इट्स विदाउट द कन्सेंट ऑफ द गर्ल विदाउट द कन्सेंट ऑफ दॅट लेडी सो आय अपील to all the people, appeal to all the ladies of Goa, if they have come across this man in whatsoever form, they should come ahead and we are there to support them. As Congress Paksha, आमच्या काँग्रेस अध्यक्षानं तसेच आमच्या उपाध्यक्ष संकल्पानं सामके करेज दाखवून त्याची सगळी बाहेर लक्तर काढलेली असा तेव्हा माझे मागणे इतलेच असा भाजप सरकार तुम्ही 2 दिवसा भितर त्याका जर तुम्ही बाहेर काढले ना सॅक केले ना तर वी विल टेक अ very strong action against that all the ladies will go to his house and see that he is being pulled out of his house. This is the warning to the chief minister and to the minister म्हणण्याचा लायकीचो ना I don't call him as a minister of Goa because if I say that he is the minister of Goa means I have to respect him but he is not a man who should be respected. So I appeal to all my Goan ladies that this type of man who has done such type of heinous things and very shameful when he was keeping the papers I myself could not see the papers I just put them upside down. The dialogues, the faces that he has made this itself is really embarrassing to any woman, a woman of respect, a woman, and this type of thing. If the ministers are going to do such thing, then what can we expect from BJP government? And I again appeal to the Chief Minister of Goa
that immediately, if today or tomorrow, by tomorrow, he should be sacked, he should be removed from the ministry, and he should be allowed to step home. Thank you. इतके भारतीय जनता पार्टीन आणि अध्यक्षान आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो स्टँड घेतलो की एक तर पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की ते महिलेन कंप्लेंट करपा जाय, दुसरे अध्यक्षान सांगलें की जेन्ना आमकां नांव कळटलें मंत्र्याचें तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें. पूण आज म्हाका प्रश्न करून दिसता, जशें 30 तारखेक नोव्हेंबराच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन आमी सांगलेलें 15 दिसां भितर आमी नांव उघड करतले. जर ह्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याचेर एक्शन घेतली ना, ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान सॅक केलो ना, जाल्यार आमी सांगलेले 15 दिसां भितर ह्या आमी मंत्र्याचें नांव उघड करतले. त्या प्रमाणे आज जेन्ना 15 दीस सोंपता, आज ह्या मंत्र्याचें नांव उघड केल्लें आसा. वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आमी आज कंप्लेंटूय फायल केल्ली आसा. आणि आज हांव भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक तशेंच मुख्यमंत्र्याक आवाहन करता की तुमच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही जे उतर दिल्लें, नाव कळटकीर आमी एक्शन घेतलें. आज नाव सोडात, विथ एविडन्स, विथ सगळे व्हिडिओ क्लिप्स, व्हॉइस रिकॉर्डिंग्स, विथ सगळे व्हॉट्सएप चॅट्स, सगळे आमी विथ एविडन्स आज वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. गव्हर्नराकडे काल आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान गव्हर्नराकूय याची कल्पना दिल्ली आसा. हांव मागता मुख्यमंत्र्याकडे की तुमकां अख्खी गोंयची जनता आज पळयता. ऑलरेडी तुम्ही तुमच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही जे उतर दिल्ले ते तुम्ही उतर पाळात आणि आयच्या आज हे सगळे जेन्ना हे तुमकां तुमच्या मुखार येता आणि मुख्यमंत्र्याक हेजी कल्पना बरेच पयली आशिल्ली कितें घडलें तेजी. सो हांव मुख्यमंत्र्याकडे मागता की खरेंच जर तुम्ही महिला सशक्तीकरणाची जर भाशा करता, वुमन एम्पावरमेंटाची जर भाशा करता आणि इतके जावन तुमकां एविडन्स दिवन सगळे कंप्लेंट फायल करून पासून जर तुम्ही आज त्या मंत्र्याक सॅक करपाक सोदना, जाल्यार मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की तुम्ही मुख्यमंत्री ह्या कसल्या प्रकरणात खंय फसला काय. अशे मुख्यमंत्र्याचे आणि पार्टी प्रेसिडेंटाचे मिलिंद नायका कडेन अशें कितें आसतलें जेणे करून आज मुख्यमंत्री आणि पार्टी प्रेसिडेंट तेजेर एक्शन घेवपाक पळयना. हांव मागता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब आयच्या आज हे सगळे जेन्ना एविडन्स तेणे मागून घेवचे, वुमन्स पुलीस स्टेशना वयल्यान आनी तांकां ऑर्डर दिवची की इमिजिएटली तेजेर एफआयआर जावपाक जाय आणि ताबडतोब ह्या मंत्र्याक आयच्या आज ह्या मंत्रिमंडळांतल्यान सॅक करपाक जाय. ही आमची मागणी आहे. Central of why it took so many years to come on the media. It time to get like that. तुमचं सांगलं ना 2019 to you said 2019 you got to know. Now it's 2021. So why it took so तुमकां आतां many सांगला न्हू सगळ्यांक 2019 जेन्ना आमचे कडेन येयली तेन्ना ती म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना मेळ्ळी तेन्ना तेणें म्हाका सगळें आपलें एक्सप्लेन केलें आनी आयकून घेतलें. मागीर ताका सांगलें की बाबा आमी अशेच बिश्टे घालून ताका कितें तें एविडन्स जाय, ती आपल्या कडेन एविडन्स आसा. मागीर तिणें म्हाका एविडन्स दाखयलो. आता evidence now she had given. ना तेन्ना तेच्या उपरांत हांव एडवोकेटा कडेन गेलो. एडवोकेटान सांगलें जे पर्यंत विक्टीम येवन स्वता येवन जे पर्यंत कंप्लेंट फायल करना ते पर्यंत कंप्लेंट जावूंच शकना. सो विक्टीम हॅज टू कम इन फ्रंट. तिका खूब कन्विन्स केलो आमी यो म्हणून, बट तिणें येता म्हणून सांगून गेली ती मागीर ती ना. तेच्या उपरांत हो विशय तसोच आसलो. आतां 5 म्हयन्या पयलीं ती विक्टीम परत म्हाजे कडेन येयली. फक्त इतल्या दबावान आनी इतल्या प्रेशराच्या अंडर म्हाका सारकेंच दिसतालें की म्हाका सर म्हणून रिक्वेस्ट करपाक, सर मेरा मोबाइल मेरे को वापस दे दो, मेरा मोबाइल दे के मेरे को मेरे बच्चे के साथ आराम से रहने दो म्हणपाक लागली. सो तेन्ना म्हाका खंय तरी गडबड दिसली की बाबा हेजेर प्रेशरायज घातलेलो आसा आनी ती प्रेशरायजान म्हाजे कडेन येयलेली आसा. आनी हांवें चिंतलें, स्वताक चिंतलें बाबा जे एक मनशाक ती प्रेशरायज करता आनी जर मिनिस्टर इनवॉल्व आसा तिका प्रेशरायज करपाक, जाल्यार हांव जावपाक दिवपाना म्हणून चिंतलें, विचार केलो. तेन्ना हांव आमच्या लिडरशिपा कडेन येयलो, सीएम कडेन गेलो, गव्हर्नरा कडेन. तुमच्याकडे ऑलमोस्ट 2.5 वर्ष म्हणजे मोबाईल आशिल्लो, तुम्ही कित्याक इतके टायम हायक करना? ते सांगता की जे पर्यंत म्हाका हांव कसो हायक करतलो,
जेन्ना विक्टीमूच फुडें येवपाक तयार नासली, आयज सुद्दां विक्टीमाची कितें हालत जाला, ती विक्टीम इतली बावडी सादी आसा, गरीब आसा, म्हाका काकूट दिसता त्या विक्टीमाची. कित्याक आयज ती इतली प्रेशराचेर अंडर आसा, कित्याक आयज अशें दिसता की विक्टीमाक तेंच्यांनी टोटली आपल्या कंट्रोलाच्या अंडर दवरलेलो आसा. संकल्प तूं इतलो म्हणटा पळय, संकल्प इतलो प्रेशरान ती बायल आसा जाल्यार तेजो जिवाक आतां भंय नासतलो, तेजो ती बायले जिवाक भंय नासतलो, तेजेर तुमी कितें घेता? आता तू हेजे वचून चिंत न्हू, जिवाक भंय आसतलो हो म्हाका भंय जाला. कित्याक तिका फाल्यां सकाळी त्रास जातले म्हणून, फाल्यां तिका त्रास जातले म्हणून. तेजेर तुमी कितें घेता? आता त्याच्या लागून आम्ही बिहाराचे चीफ, आमच्या अध्यक्षान बिहाराचे चीफ मिनिस्टराक आव्हान केला की तिका प्रोटेक्ट करचे, तेजे मिनिस्टराचेर तुम्ही केस फायल करची म्हणून. आख्खे डिटेल तुमकां जी कंप्लेंट दिला पळय तेजे भितर वाचा डिटेलाक, जे पेन ड्रायव्हाचेर तुमकां डिटेल दिलेले आसा पळय तेजे भितर तुमकां सगळे डिटेल मेळटले. आयज म्हाका ते खरेंच ते बायल मनशाचेर काकूट येता आनी ह्या मनशान, ह्या मिनिस्टरान जे वायट कर्तूक केला पळय तेका खंय तरी लोकांनी गव्हर्नमेंटान तेका थंयसून काडून तुमच्या प्रेसिडेंटान जेन्ना हांगासर डिक्लेअर केलें की अशें अशें सेक्स स्कॅन्डल जाल्लें आसा, पूण 15 दिसाचो टायम दिलो, कित्याक टायम दिलो तुमी? तेन्नाच कित्याक पुलीस कंप्लेंट काडली? तेन्नाच सांगले तेका तेजेर एक्शन घेवची म्हणून आमच्या पार्टी अध्यक्षान टायम दिलो 15 दिसाचो. कित्याक सांगले तेवूय तुमकां खबर आसा. पार्टी अध्यक्षान कितें सांगलें, एक विक्टिमाची फॅमिली आसा, एक मंत्र्याची फॅमिली आसा. हेज्या मंत्र्याच्या पापाक लागून तेज्या फॅमिलीक, तेज्या बायलांक, तेजे बायलेक, तेज्या भुरग्यांक कित्याक त्रास जावचे, कित्याक सोशल लायफान ती कॉलॅप्स जातली. सो हेज्या लागून आमच्या अध्यक्षान टायम दिलेलो. जर तेका स्वता आपल्या फॅमिलीचे पडलेले ना, आपल्या भुरग्यांचे पडलेले ना आनी वयल्यान FIR आमचेर घालता जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या शिवाय दुसरो प्लॅटफॉर्म म्हाका नासलो तेका एक्सपोज करपाक. सो आयज हो टायम येयलो आसा त्या प्रमाणे तुमकां पुलिसा कडेन कंप्लेंट दिवपाकूच जाय आशिल्ली, ती तुमी आनी पयलींच कित्याक केली? तेन्ना आमी तेजो जसे त्यांनी सांगितले आताच की जेन्ना त्यांना कंप्लेंट लॉन्च करता तेन्ना स्वतः विक्टिमांनी हजर रावपाक जाय. भयाक लागून, प्रेशराक लागून, जिवाच्या भयाक लागून परॅप्स ती बाहेर येना जाता. आणि जेन्ना ती स्वतः येना तोपर्यंत आम्ही काय करू शकतो. आता सुद्धा जेन्ना पुढे ती त्यांच्याकडे आयली तसे त्यांनी आता संकल्प बाबात सांगितले की ती भयावर आशिल्ली. आपल्याक दिसले की तिका जिवाची कितें तरी म्हणजे फियर थ्रेटनिंग आसतली आणि ताका लागूनच आमच्या अध्यक्षांनी खूप विषय घेतलो की एक तर तिका एक्सपर्ट केलेले आसा, दुसरें तिका इतलें प्रेशर हाडिल्लें आसा की फाल्यां तो कितें करतलो, नराधम तो मिनिस्टर हांव म्हणटले नराधम आसा तो कितें करतलो, ताका लागूनच त्यांनी नाव चिंतलो. या सरकारमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत असं म्हणायचं आहे का? संकल्प हे आम्ही रोज म्हणतोय सुरक्षित नाहीच आहे. संकल्प what was CM reaction when you have shown all the documents? रक्षक भक्षक बनले का तो ऍक्शन झालेलं एज्युकेशन बी करतले गेले. तेच 2 दिवसाचा टाइम सांगितलं आहे आणि आम्ही त्यांच्या घरावर मोर्चा दिला. त्यांनी आजच्या आज नाही तर उद्यापर्यंत त्यांनी त्या मिनिस्टरला बाहेर काढलं पाहिजे. मंत्री म्हणून ठेवता कामा नये. मंत्री ठेवलं म्हणजे आम्हाला What लज्जास्पद was CM reaction when you have shown all the documents for him? I think after looking the documents, CM felt very bad and he was very upset with his minister. And he assured me that just give me a day time, I will look into the matter. That was the thing what he told me. And I trusted him and I walked out from this. But he claims that he have not seen any, because when we asked the CM regarding the same thing, he said, I don't have anything. आणि त्यांनी अशें म्हणलां की तुम्ही पॉलिटिकल एडवांटेज घेता म्हणून. सीएमान सांगता हांव सीएमान सांगता खंयच्या जाग्यार तो म्हाका मेळ्ळो आनी कोणाक मेळ्ळो. Thank you.